आयज चर्च डबल ट्रॅकिंगा ओपोज करता म्हूण जायतो आवाज जाला आनी जायते जाण तेचे अगेन्स्ट उलयता आनी जायते ताका सपोर्टूय करता. बट फॅक्ट तुका सांगोच म्हणल्यार बिफोर 2012 इलेक्शन्स जेन्ना BJP पावरा आयले 2012 पयलीं BJP चर्चीन बॅक केल्ले आनी ते चर्चीन BJP बॅक करपाक एक मेजर रिजन म्हणटा तो डबल ट्रॅकिंग आनी कोल हँडलिंग आहलो. मातानी साल्दाना आनीक फादर एरिमेत हेणी डबल ट्रॅकिंगाचो आनी कोलाचो मेन मुद्दो उबारलो. मेन पिलर हे कोलाचो आनी डबल ट्रॅकिंगाचे अगेन्स्ट जे फर्स्ट आंदोलन जाल्लें हाचो मेन पिलर म्हणटा ते हे दोग जाण लेजंड गोंयचे. सर मातानी साल्दाना तर आयज आमचे मोदी ना पूण फादर एरिमेत आसा. हे फादर एरिमेताक विचारपा जाता. आनीक तेन्ना चर्चीन BJP बॅक केल म्हूण मोविन गुदिनो 2012 MGP अगेन्स्ट 900 वोटान जिखलो. मातानी साल्दाना BJPचे टिकेटीचेर कोर्तालीं जिखलो. कार्लोस वास्को जिखलो. मागीर निलेश काब्राल कुडचड्यार जिखलो. ते भाशेन गोवा विकास पार्टी हांगेल्योय 2 सीट येयली. सो हांव जे म्हणपाक सोदता ते हें आवर्तन इंडिपेंडंट जिखलो. मागीर तुगेलो बेंजामिन सिल्वा इंडिपेंडंट जिखलो. सो हांव तुका म्हणपाक सोदता ते हें चर्च तेन्नाय ओपोज करताली डबल ट्रॅकिंग. तेन्नाय चर्चीचो मेन मुद्दो आहलो BJP सपोर्ट करपाक एक डबल ट्रॅकिंग आनी दुसरो दाबोली एअरपोर्ट मोपा नाका म्हूण. आनी पारेकराक हांव एके भाशेन शाबासकी दिता. पारेकरान तेन्ना म्हणलेलीं उतरां डबल ट्रॅकिंग गोंयाक सूट जायना म्हूण. डबल ट्रॅकिंग गोंया जावपाक जायना म्हूण गोंया ल्हान. तेन्ना पारेकरान म्हणलेलीं उतरां आयज देखून पारेकर जर आमचे मोदी ना आयज पूण तेणें तेन्ना म्हणलेलीं तीं उतरां आयज देखून BJPच्या गोळ्याक धरता. आयज देखून तीं उतरां BJPक सोतायता. कित्याक आयज एके भाशेन जो लिडराक तेणी फॉलो करपाक जाय आहलो ते लिडराचे स्टेटमेंट ते लिडराचे विचार देखून तेणी यू टर्न मारले. आनी एका न्हू दोग जाण लिडरांचे. एक लिडर म्हणटा तो सर पारेकर आनी दुसरो म्हणटा तो मातानी साल्दाना. आनी ते दोगांचेच विचार जे आहले ते तेणी पलटी मारले. आनीक थोड्याक हांव सांगूंक सोदतां की तुमी आयज उलयता चर्च डबल ट्रॅकिंग सपोर्ट करता म्हणून ओपोज करता म्हणून पूण तेन्ना तुमी जेन्ना रिइलेक्ट जावन येयल्ले जेन्ना तुमच्या हातींत सत्या पडली 2012 तेन्ना हेच चर्चीन तुमकां सपोर्ट केल्लो. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी फादर एरिमेताक वचून विचारपाक जाता. फादर एरिमेत आदीं सांकवाळेचो पादविकार आहलो. तेज्या पयलीं तो कासालेचो विगोजीचो पादविकार आहलो. आनीक हांव जाणा कशे भाशेन मिटिंग्यो जाताल्यो आनीक सर मातानी साल्दाना हे सगळे बॅक करताले आनी एकूच मेन मुद्दो म्हणटा तो डबल ट्रॅकिंग आनी कोल आहलो. दुसरो मुद्दो म्हणटा तो दाबोली आहलो. सो म्हाका खंय तरी दिसता की हे सगळे पयले जाल्यार वॉट चर्च इज डुईंग इज करेक्ट. चर्च तेन्नाय ओपोज करताली आनी चर्च आयजूय ओपोज करता. हें कांय नवें न्हू. जे BJPचे MLA चर्च सपोर्टान जे जिखून येयल्या तांकां कितें सांगूंक सोदता तुमी? जे कोण BJPचे आमदार तेन्ना चर्च सपोर्टान जिखून येयल्ले 2022 म्हाका दिसना चर्चीन तांकां सपोर्ट केल्लो म्हण. बिकॉज बाय द टायम 2022 इलेक्शना आदीं व्हडलो एक आंदोलन जाल्लें गोंया अगेन्स्ट कोलाचें डबल ट्रॅकिंग नाका गोंयचो आवाजाचें गोंयचो एकवटाचें. आनीक खंय तरी चर्च जी आहा तेणी म्हाका दिसता एक वेगळो आपलो स्टँड घेतलेलो आनीक तेणी खंय तरी काँग्रेसाक ओर एक दोन दुसरे लिडरांक बॅक केल्ले सपोर्ट केल्ले आनीक मागीर तूं जाणा वॉट हॅज हॅपन्ड. हांव म्हणटा 2012 जे लोकांक सपोर्ट केला आनी स्टील को आर इंटू द गव्हर्मेंट. 2012 सपोर्ट केल्ले आनी स्टील इन द गव्हर्मेंट म्हणटा तो फकत म्हाका दिसता एक मोविन गुदिनो आहा आयच्या दिसा आनीक निलेश काब्राल आसा. बट आय थिंक दे बोथ आर सपोर्टींग डबल ट्रॅकिंग एंड कोल in the name of development. But let me clear one thing. In the name of development आयज आमच्यो गोंयकाराच्यो जमणी वयता. in the name of development हे कोलाचो जो धूल आसा तो धूल इनहेल करून आयज आमचे गोंयकार भाव बोन्ना जाता. आमचे जे चर्च देवळां
हांचे जागे आहले ते जायते देवळांचे चर्चीचे आनी बारीक समाजाचे जे लोक आहले हांची घरां आनी तेंचे प्रॉपर्टी एके भाशेन गेल्ल्यो आसा वो वचपाच्यो आसा. सो म्हाका हांव फकत एकूच मागतां, वेरेवर यू गायज आर, BJP जावं काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड ऑर खंयसर आसा इंडिपेंडंट आसा, एकवटान येवन गोंय सांबाळपाक पार्टी सांबाळपाक न्हू, गोंय सांबाळपाक आसता तुमी सगळ्यांनी एकवटान येवन एटलिस्ट ए पार्टी चर्ची तुमी बॅक करपा जाय, लोकांक तुमी बॅक करपा जाय, नॉट जस्ट टू ओपोज डबल ट्रॅकिंग बट ऑल्सो लोकांचे हेल्थ जे आहा न्हू तेंवूय सांबाळपाक. खंय तरी तुमकां अशें म्हणूंक सोदता की चर्च बॅकिंग ना जाल्यार जे कॅथलीक सपोर्टेड BJP MLA आहा ते जिखूंक शकनात. ते मरे कित्याक जाणटो आतां बेजिकली म्हज्यान तें आतां ह्या टायमार ते स्टेटमेंट दिवपाक जायना, कित्याक डिपेंड्स ऑन वॉट वील द मूड ऑफ लोकल पीपल वोटर्स इन 2027. बट येस, चर्च वील प्ले अ मेजर रोल इन केस इफ सगल्यो पार्टी जर युनायटेड जाता जाल्यार चर्च वील डेफिनेटली प्ले अ मेजर रोल. म्हळ्यार चर्च इज वेर द गोवन पॉलिटिक्स इज डिसायडेड अशें तुमी म्हणूंक सोदतात? ना, पळय कित्याक जाणा मरे, सगल्यो ज्यो कम्युनिटी जी आसता न्हू, सो सगल्यो कम्युनिटी प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टंट रोल. बट एट द सेम टायम द कम्युनिटी शूड ऑल्सो अंडरस्टँड की पार्टी फर्स्ट ओर आपल्या स्वताचो हेल्थ ओर आपले भावाचे भयण दुसरे भाव भयण आहा तांचे हेल्थ आनी तांचे जे अफेक्ट जाता, जो डॅमेज जाता, प्रॉपर्टी डॅमेज जाता, घरां वयता, हेंवूय सांबाळपाचें ते सगळे कम्युनिटीन एकठांय जावन म्हाका दिसता एके भाशेन एटलीस्ट फॉर दीस टायम आय थिंक इवन द BJP should come forward and oppose double tracking. My personal stand is that BJP should come forward and oppose double tracking, because double tracking is not benefiting Goa, it is only benefiting Uttar Kannada. So since it is benefiting Uttar Kannada, it's better that the state government, the opposition, they should come together and they should write a letter to the Karnataka government to take this garbage and to start it from either their Karwar port or some other port, and थंयसून ते हॉस्पिटल or wherever so and so places तो वयता, मोस्टली हॉस्पिटल. सो म्हाका दिसता तो पोल थिंगसून तेणी हें करपा जायो. आनी हिंगा आमच्या गोंया इट इज क्लीन, ग्रीन, टुरिजम फ्रेंडली, इको फ्रेंडली कार्गो हँडल करपा जायो, ग्रीन कार्गो हँडल करपा जायो, पॅसेंजर्स टुरिजम शिप्स टुरिजम क्रूज लायनर्स हँडल करपा जाय. दीस इज वॉट आय फील.